सिकेरी गोशाळेक लागून आशिल्ल्या गोशाळेचे संचालक कमलाकांत तार यांच्या घराक उजो लागपाची घडणूक घडली। हे घडणुकेत 8 लाखां परस चड रुपयांचो म्हाल वजला आसून गोबर जालो। उजो लागपाची ही घडणूक शुक्रारा राती उसरा घडली। उजो लागलो तेन्ना घरधनी कमलाकांत तारी हे एकलेच घरांत आशिल्ले। दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक उज्याची खबर कळटकीच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून वेळारूच उजो नियंत्रणात हाडलो। थळाव्यांनी लेगीत मसत कार्य केले। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला आसूय असो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला। हांवें बसलोलो घरान बातमी पळयत बसलोलो। बातमी पळयता अचानक म्हाजी भावजी येयली आनी म्हणूंक लागली की वटेन उजो पेट्टा म्हणून पळोवपाक वच जाल्यार संपूर्ण रूम जो आसा तो उज्यान सगळो जळोन खाक जाल्लो आनी सगळो धुंवर जो आसा तो पसारलो म्हणटकूच हांव तसोच भायर सरलो आनी भायर सरून आबूज जालो। आतां कोणाक फोन करपाचें कितें करपाचें कळना जालें म्हाका। पूण हांवें आमच्या पंचाक फोन केलो, कृष्णा चोडणकराक, आनी ताका म्हटलें अशें उजो पेटला। तितल्यान म्हज्या भावाचो चेडो येयलो, तेणेंय बीन मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन केलो, कृष्णानूय केलो आनी फायर ब्रिगेड जी आसा, कारण रूम आमचो ल्हान तो रूम जळोन तो पर्यंत सगळो खाक जाल्लो। पूण उजो जो फुडें सगळो स्प्रेड जातालो त्या हितून मागीर फायर ब्रिगेड येयल्या उपरांत सगळो उजो जो आहा तो कंट्रोलान हाडलो। तो पर्यंत खुबश्यो वस्तू ज्यो आसा पळय त्यो जळोन पिड्ड्यार जाल्ल्यो। भितर AC आसली, वॉशींग मशीन आसली, टीवी आसली, मागीर बारीक खुबश्यो एक्सपेन्सीव वस्तू ज्यो आसा त्यो आसल्यो। म्हणून देवाची कृपा जिवीत हानी म्हणटा तशी कोणाक खटपटो तसो कांय लागूंक ना। हेज्या खातीर देवाचे उपकार आसा आनी देवाचो आशिर्वाद आनी गोमातेचो आशिर्वाद जो आहा तो सतत आसात। हें आयज परत आनी एकदां गोमातेन सिद्ध करून दाखयल्लें आसा। आपूण आहा त्या जाग्याचेर कांय दुर्घटना घडोवंक शकना आनी घडलीच जाल्यार ती ल्हानशी जातली आनी ती आपल्या आपूण ती कंट्रोलान येतली। अशी घटना जी आसा ती आयज आमकां हांगासर पळोवपाक मेळ्ळी। उजो पेटल्या उपरांत कळ्ळ्या उपरांत सगळे ग्रामस्थ जे आसा ते बीन हांगासर सगळे धांवून येवन तेंच्यांनी आपले परीन उजो पालोवपाचे प्रयत्न केले आनी फायर ब्रिगेडीन टायमार येवन हांगासर आपलें काम जें आसा तें केलें। तेज्या खातीर हांव फायर ब्रिगेडीचो खूब उपकारी आसा। लॉस कितलो आसा? लॉस जी आहा ती जवळ जवळ 7 ते 8 लाख रुपयाची लॉस जी आसा ती जाल्ली आसा। आमकां अरावंड 8:40 कॉल येयलो की शिकेरी जी गोशाळा आहा ती गोशाळेक उजो पेटला म्हणून। आमी इमिजिएटली म्हाजो जो स्टाफ आहा तांकां घेवन हांवें टर्न आवट केलो आनी हांगा पावले उपरांत आमी पळय जाल्यार गोशाळेचे जे तेजो ओनर आसा, तेजें जें घर आसा त्या घराक बेडरुमान उजो लागलेलो। तेन्ना आमी ताबडतोब वजू यूज करून फायर फायटिंग स्टार्ट केली आनी तो आतां उजो पालयलो। पण लॉस कितलो आसला? लॉस एज पर ओनर स्टेटमेंट एक अरावंड 7 लाख सुमार लॉस आहा। कित्याक पळोवंक गेल्यार ते सगळेच टोटल वॉशिंग मशीन, परत गिजर, जे आयटम्स जे आहा इलेक्ट्रीक आयटम्स ते टोटली लॉस जाल्ले आहा भायर। कॅज्युअलिटी कितें ना? कॅज्युअलिटी कितें जावंक ना। फक्त तेजें कितें आहा जें कितें तेणी इंटिरियर केल्लें पळय तेजेच ताका लॉस जाल्ले आसा। तुज्या वांगडा कोण आसले? म्हाज्या वांगडा आमचो संजय शेटले फायर फायटर, महेश नायक, चारू दत्त आनी ड्रायव्हर ऑपरेटर निलेश हळर्णकर, तेंच्यांनी मेळून आमी ते सगळे आतां उजो पालयल्लो आहा।